हो पणजेचो कदंबा बस स्टँड. ह्या बस स्टँडार बशी भितर येवपाक आणि भायर वचपाक दोन वेगळे वाटो आसात. मात कांय सिटी बसवाले चुकीच्या मार्गान बशी भायर काडटात. ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. 2018 वर्सा चुकीच्या दिकेन बस भितर घेतना बसीन धक्को दिल्ल्यान दोग प्रवाशींक मरण आयिल्ले. परतून अशी वायट घडणूक घडचे पयलीं संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचे अशी मागणी गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलन मार्टिसान केल्या. मिटिंगेन तो पॉयंट मांडलो प्लस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट एनफोर्समेंट असिस्टंट डायरेक्टर कडेन आमी हो इशू मांडलो की मदीं जर कितें तांकां खबर आहा की ट्रॅफिक जॅम आसा बी ते सिटी बस जे बस स्टँडांतसून एग्जीट जावपाक जाय ते टर्न मारून परत ह्या सायडीन वे इन आहा तो वे आवट करता. हें इतलें डेंजरस आसा. कित्याक सांगता तुका की हांगा हो सारको जॅम एरिया सारको. ते म्हापशासून गाडी येता, मडगांवसून गाडी येता आनी खुबशे ट्युरिस्ट येतात. आतां ह्या पॉयंटार सडनली जर बस एग्जीट जाता फ्रॉम वे इन इट कॅन बी अ डिजास्टर. आनी रॉंग सायडीन हें रिजल्टंट इफेक्ट जो जाता ह्या बस स्टँडार 2018 जो रॉंग सायड बस एंट्री जाली हांगा 2 जाण पॅसेंजर मेल्यात बस स्टँडार. सो आमी परत परत इशू कित्याक मांडटा कित्याक खंय तरी एक सेफ्टी प्लॅन आसपाक जाय ह्या बस स्टँडार. आनी तो सेफ्टी प्लॅन कसो आसपाक जाय इट शूड हॅव सायनेजीस आसपाक जाय. ताका एक्झीट एंट्री पॉयंटाचेर जे कॅमेरा आसा इट शूड बी वेल फोकस्ड आनी विकली तेजो रिपोर्ट जावपाक जाय. विकली जे वायलेशन्स आसा न्हू ते वायलेशन स्टडी करपाक जाय आनी ते प्रमाणे एक्शन प्लॅन शूड बी ड्रोन अप. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार.